उतरामध्ये उतरची वेळ देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवन ते भरचेले उतरामध्ये उतरची वेळ देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवन ते भरचेले. मार्कूचे शुभ वर्तमान. फारिझेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसल्याक थावन येवन ताचे सोरशी एकवटले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेल्या हातांनी मुंडचे हात धुयनासतना जेवतात ते ताणें पळयलें. फारिझेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी टिट्यार थावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर शिरिश्टी चाली प्रमाणे सांबाळूंक तांकां दिलेले आसात. पोत्रां, कोलशे आनी कांशाची आयदनां हांचे धुवप. म्हणटोच फारिझेव आनी धर्मशास्त्री तांचे लागीं विचारतात, जाणट्यांनी करून दवरलेली चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेल्या हातांनी जेवतात खातात. पूण ताणें परतीपालून तांकां सांगलें, इजायसान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां हें सारकें. तोर बरोवन आसा, ही पोरजां वोटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तोर मनशांनी केलेले कायदे शास्त्रां कशी शिकून ती म्हाका पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तांकां म्हणटात. तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाचो उपदेश सामकोच कुशीन काडून उडयतात. तर मोइजेसान सांगलें, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वा आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणी बापाक वा आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितें तुका उपकारते तें कोरबान म्हणचे देवाक भेटयलोलें जालें. त्या उपरांत आपल्या बापाय वा आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचे मोदें पालून आयलेले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फल करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. देवाचें उतर हें.